प्रकल्पाचो आज उद्घाटन जाल्लें आसा. ह्या उद्घाटनाक आमचे माननीय आमदार प्रवीण आल्लेकर, आमचे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष मनोज हरमलकर, उपनगराध्यक्षा उषा नागवेकर, माझे सगळे वांगडी नगरसेवक तसेच पत्रकार, PWDचे इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर. म्हाका दिसता बाजार म्हटल्या नंतर एक असो प्रश्न येता की सगळ्यो गोष्टी बाजारान मेन बाजार असल्या कारणान सगळ्यो गोष्टी बाजारान सगळ्या गांवचे लोक ह्या बाजारान येतात आणि खंयची गोष्ट बारीक सारीक ना जाली जाल्यार सगळ्या लोकांक ताचो त्रास जाता. फक्त त्या वॉर्डाच्या पुरते किंवा त्या म्युन्सिपाल्टी पुरते लोकां पुरते जायना, सगळ्यांक लोकांक ताचो त्रास जाता. आणि गटार म्हटल्या नंतर अशी गोष्ट आसा जी गटारान उदक भरलें तें सगळें बाजारान भरता आणि सगळ्या गोष्टींक सगळ्या लोकांक सगळ्या नागरिकांक आमच्या त्रास जाता आणि मागीर ताचो व्हडलो बोवाळ जाता. पण हे गटार म्हाका दिसता आमी एक 12 वर्सां पयलीं केल्ले. ताच्या नंतर ते गटारान खुबशे प्रॉब्लेम जाले, उदक भरपाक लागलें आणि ह्या वर्साय परत एकदां खुबशे उदक भरलें, रस्त्यार आयलें आनी नागरिकांचो त्रास जाता हें आमकांय कळटा आणि आमी ताजी केअर घेवपाक जाय. नगरपालिका म्हणून किंवा नगरसेवक म्हणून आमी केअर घेवपाची करता आमी. पण तातूंतल्यान आमच्यान जितलें कितें जाता तितलें आमी करतात. ताचे बरोबर आमदारान आमकां सहकार्य केलें आणि हे गटार बेगिनतल्या बेगीन ताचो एस्टिमेट केलो आनी ताका आतां वर्क ऑर्डर मेळपाचें आसा. 14 लाखाची जे एस्टिमेट आसा ह्या गटाराचो, म्हाका दिसता बेगिनतल्या बेगीन पावस आतां जातलो. पण कॉन्ट्रॅक्टर आमी एक म्हणलां आनी आमदारा कडल्यान आमी रिक्वेस्ट केल्या की हे गटार मातशें खोलोवन म्हणजे जे कितें मातशी मड आसा किंवा माती आसा कितें उरिल्लें आसा भितर जाल्यार ओपन करून मातशें बेगिनतल्या बेगीन तें क्लियर करचें आणि मागीर पावस सोंपल्या नंतर ते गटार वेवस्थीतपणे बांदून लोकांक म्हणजे फुडल्या फावटी आनी परत ते केन्ना प्रॉब्लेम जावचे ना. मार्केटान नुस्तेकार आसता, भाजयेकार आसता, सगळे लोक असतात, प्रॉब्लेम जावचो न्ही ह्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करतले आणि कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बऱ्यापैकी काम करून दितले. आनी भयणांनो, आयज खरोखरच ही गरज आसली, जेणे करून तुमी फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता न्यूज केल्लीच की हो कसो हांगासर ब्लॉकेज जाताले आनी भरताले. हे म्हाका दिसता आमी म्हाका दिसता गेल्या म्हयन्यानूच आमी ऑलरेडी की जे आमचे डिसिल्टींग असले हे ऑलरेडी आमी हे केल्ले, जेणे करून पावस हो बेगिना पडलो म्हणून थोडेशे गोश्टी मातशे टॅक्निकलाकय प्रॉब्लम जावन हे मातशें उशीर जालो. ताका लागून हांव दिलगिरी व्यक्त करता. पूण जे हितून आमचें जे काम आसलें हे आमी ऑलरेडी एप्रिलानूच करून दवरलेलें, जेणे करून हे काम सगळें ती डिसिल्टींग प्रत्येक वॉर्डान जावंक जाय आसली ती आमी ऑलरेडी तेचे फंक्शनींग चालू करपाचें आसलें तेन्नाच पावस येयलो. आनी जेन्ना हो गटर जो आसलो हे गटराक थोडेशे टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून म्हणजे हांगासून एक क्रॉस ड्रेन आसली, ती क्रॉस ड्रेन ब्लॉक जाली. ते ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते उदक जे वयल्यान ती चडटेच्यान जे फ्लो जाताले ते सगळे मार्केटान गेले. ते आमी नजरेक हाडून आमच्या आमदाराक आमी म्हणजे इमिजिएटली आमी कॉन्टॅक्ट करून असो प्रॉब्लम जालो म्हणून आमी तांकां हें करून आमकां कळयलें. जेन्ना तेणी आपूण सोमतीच एक्शन घेवन तेचेर PWDक सांगून तेचे बेगीतल्या बेगीन टेंडर करून हो आयज आमी हे गटाराचें फावंडेशन करता आनी हांव आशा धरता की बेगीतल्या बेगीन जातलो. आयज म्युन्सिपाल्टी मार्केट आयज हांगासर येयल्लो आसा. आयज आमच्या ह्या गटाराचे हांगासर आमचे फावंडेशन स्टोन आमी केल्लो आसा आनी ताका उपस्थित जाल्ले आमचे म्युन्सिपाल्टी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, तशें कावन्सिलर आनी तशें सगळी म्हाजी भयणांनो सगळे हांगासर जमलेले आसा. कित्याक आयज पावस खूब बेगीन येयलो ताका लागून हांगासर आयज हे सगळे मार्केट म्हाका दिसता उदकान भरलेले. ते कित्याक लागून हे जे गटर आहा ते ब्लॉकेज जाल्ली ताका लागून जाता तितले फास्ट हे आयज आख्खे गटर जाता डिसायडिंग करून हेजे मागीर थोडे दिसांनी हे आख्खे न्यू बांदपाचें आमी हे केल्लें आसा PWDसून. ताजो नांव म्हणल्यार 15 lakhs हेजो ह्या एस्टिमेट आसा. तशेंच लास्ट इयरूय बी प्रॉब्लम जाल्ले जे आख्खे मार्केट आहा तितले आख्खे मार्केट हे आख्खे वयर आमी ते चेंजीस केल्ले. तेन्ना त्या टायमार आमचो महादेव शेणवी देसाय हो तेन्ना हे आसलेलो चेअरपर्सन आसलो, तेन्ना तेणी बऱ्यान बरें काम केल्लें आनी तेणी हे आख्खे मार्केटाचे वयले हे चेंजीस रुफींग चेंजीस करून घेतलेले. आनी अशेंच आयज जे आयज मार्केटान जे आयज आमची बिल्डींग आहा ही बिल्डींगूय जे आतां आदली शॉपां ती मोडून हांगासर न्यू मार्केट जावपाचें आहा. थोड्या दिसांनी तेजें इनॉग्रेशन जालें काय हांगासर शिफ्ट जावन ते हे शिफ्ट ते सायडीन जावन हे सगळे हांगासर न्यू मार्केट जातलें. अशीच कामां आसतलीं जी आयज तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेली आसा. आनी पयर आमी हांगासर एक घर ते काकासाहेब तेंचे घर आहले ते डिमॉलिशन केल्ले ऑलरेडी ते डिमॉलिश केल्ले आहा. जे पळय कोणाक घातक आहा ते थोडे कितें उरलां ते हांवूय रिक्वेस्ट करता आनी हांवें ऑलरेडी CMाकूय सांगलेलें आहा ते उरलां ते सगळे आमी क्लियर करून घेतले थोड्या दिसांनीच अशें म्हणून हांव तांकांय बी सांगतात जाता तितले फास्ट ते हांवूय क्लियर करून दिता तुमकां.
जे अशीच कामां आसतलीं म्युन्सिपाल्टीन जे कोणाक कितें गरज आहा तेंच्यांनी येवचें आनी कसली कामांय बी करूंक जाल्यार आमच्या चेअरपर्सन आहा वायस चेअरपर्सन जे बरें काम करतात सगळे जाण तशीच तुमी काम करचें आनी इतलेंच सांगतात म्हाजे दोन उतरां सोंपलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.